कोरोनाच्या प्रसाराक आळाबंद हाडूंक लोकांक घरांत रावपाची संवय करूंक पयले पावल 22 मार्चाक देशभर जनता कर्फ्यू। प्रधानमंत्र्याची घोषणा। आयतारा झेडपी वेंचणुकेचेर प्रस्नचिन्ह। कोरोनाक आळाबंद घालूंक केल्ल्या उपायांचो पर्यटनाक बसतलो हजारभर कोटींचो फटको। 60 ते 75 हजार रोजगार बुडपाची शक्यताय। टीटीएजीची शिटकावणी। सरकाराकडच्यान मागता थाकाय। देवस्थानांनी कोरोना अलर्ट। सॅनिटायझेशन, सोशल डिस्टन्सिंग। मुरगांवां आमदाराचोच क्वारंटायन सेंटराक विरोध। रेल्वे तिकेट कॅन्सलेशनाचेर 100% रिटर्न। वर्क फ्रॉम होम सुरू। कोरोना बाधित बायले बरोबर प्रवास केल्लो मिकी क्वारंटायनाक तयार ना। मिकी म्हणटा कोरोनाची कसलीच लक्षणां ना, सगळे राजकीय षडयंत्र। मिडियाय मिकी कडच्यान 4 हात पयस। झेडपी वेंचणूक फुडें धुकलची। एक्टिव्हिस्ट हायकोर्टान कोरोनाचो हुस्को। वेंचणूक आयोगाची मतदाराचे सुरक्षेचेर जाप ना। जाल्ल्या बीजेपीची एजन्सी। आपाचो वेंचणूक आयोगाचेर फोग। संजीवनी बंद करून आधुनिक फॅक्टरी घालपाचो प्लान। झेडपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर बिरेस्तारची निर्णायक बसका जालीच ना। नवे फॅक्टरी खातीर कन्सल्टंट नेमूंक फायल पास। आनी निर्भयाच्या बलात्कारी खुनी फाल्यां फांतोडेर फासार। 2012तले सामुहीक बलात्कार केशींत आरोपी पवनाची याचिका सुप्रीम कोर्टान मारली भायर। 4 जाणांच्या फाशीचो मार्ग मेकळो। कोरोनाच्या वाडत्या प्रसाराक आनी प्रभावाक आळाबंद हाडूंक लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंगाची संवय करची पडटली। परिस्थिती नियंत्रणात येय मेरेन शक्यतो घरांनी रावचें पडटलें। ताची तयारी म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन येता त्या आयतारा 22 मार्चाक देशभर जनता कर्फ्यूची घोशणा केल्या। त्या दिसा सकाळसावन सांज मेरेन लोकांनी घरांत रावपाचें। गोंयची झेडपी वेंचणूक त्याच दिसा। झेडपी वेंचणूक फुडें धुकलपाची परिस्थिती अत्यावश्यक गरजेच्या सामानाची पुरवण बंद करचे ना म्हणून उतर। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि अभी से लेकर रविवार तक इस जनता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके कि देश में दूध, खाने पीने का सामान, दवाइयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ये सप्लाई कभी रोका नहीं जाएगा। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि जरूरी सामान
संग्रह करने की होड़ न लगाएं। आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान्य रूप से ही खरीदारी करें। पैनिक बाइंग ये कतई ठीक नहीं है। कोरोनाक आडायतले जाल्यार सोशल डिस्टन्सिंग स्वता जावन लॉकडावन सोडून उपाय ना। मात तशें करतना पर्यटन उद्देगाक अर्थीक थाकाय दिली ना जाल्यार गोंयच्या टुरिझमाक हजारभर कोटींचो फटको बसतलो। 60 ते 75 हजार लोकांक रोजगाराचेर उदक सोडचें पडटलें। TTAGचे बिरेस्तारच्या बसकेंत परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायलो। विमान सेवा आनी आंतरराज्य प्रवासी येरादारी बंदीक TTAGचो तेंको, झेडपी वेंचणुकेचो रद्द करच्यो म्हणून TTAGची मागणी। सरकारा उपरांत प्रायव्हेट आस्थापना देवस्थानांय कोरोनाचेर अलर्ट। पालख्यो, प्रसाद, महाप्रसाद, टुरिस्ट महाजनांक देवदर्शन, कॅन्टीन, हॉल रुमाचे बुकींग सगळे मर्यादीत। पुजाऱ्यांक सॅनिटायझेशन, देवाची पुजा आरती तितली नित्या प्रमाण। मुरगांवां क्वारंटायन सेंटराक आमदार मंत्र्याचोच विरोध। रेल्वे तिकेट कॅन्सलेशनाचेर 100% रिटर्न। 22 मार्च सावन भारतात आंतरराष्ट्रीय फ्लायटी बंद। वर्क फ्रॉम होम सुरू। कोरोना विशीं सॅनिटायझेशन आणि सोशल डिस्टन्सिंग सुरू जाला। पालखी, हॉल आणि रूम बुकिंग, प्रसाद, महाप्रसाद, देवळांचे कॅन्टीन असल्या गजालींनी सॅनिटायझेशन आणि सोशल डिस्टन्सिंग सुरू जाला। टुरिस्टांकूच न्ही, महाजनांकूय मर्यादा। नागेशी, बांदोड्या, महालक्ष्मी देवस्थानात रूम बुकिंग, कॅन्टीन, टुरिस्टांक प्रवेश बंदीचे निर्देश। माड्डोळा, म्हाळशेचे कॅन्टीन बंद। देवळात यो वच करतल्यांक बंधना। पुजाऱ्यांक सॅनिटायझेशन सक्तीचे। देवाची पुजा आरती तितल्यो नित्या भशेन। भाविकांनी ओगीच गर्दी करची न्ही म्हूण उलो। जामावले दामबाबाच्या उत्सवाक नाटकां जावची ना। कोरोनाक लागून लोकांनी टूर भोंवड्यो रद्द केल्ल्यान रेल्वेच्या तिकेट कॅन्सलेशनाक सूट दिल्या। तिकेट कॅन्सलेशनाचे चार्ज रद्द, सगळे पैसे रिटर्न मेळटले। आपल्या मतदारसंघात कोरोना क्वारंटायन सेंटर नाका म्हूण बीजेपीचोच आमदार मंत्री उलयलो। आता म्हाका कळ्ळी खबर आयज एमपीटीचे चालू आहा। एमपीटीचे 4 दीस जाले क्लिनिंग चालू आहा। आता 4 दीस चालू आहा, हांव आसलो आमदार मंत्री जाल्यार एमपीटीचे युनियनान असलेले लोक म्हाका सांगिना। तेंच्यांनी अजून पर्यंत सांगूना कोणें। हेरशी सगळ्या कामाक येता ते। हें अशें चल्लां युनियनाच्या एका मनशान म्हाका सांगूना। फक्त आमच्या एका फ्रेंडान एमपीटींतल्या भितरल्यान कळ्ळ्या उपरांत सांगलें। काल सांजची खबर दिसन हांव पयस आसलो, वास्कोन आसलो। आयज सकाळीं येवन ते सगळे मुवमेंट करता म्हटल्यार हो टायम जालो। चेकिंगाक घेवप आनी बाय फ्लायट कोण येवपाचे आहा पळय तांकां हांगा हाडपाचें तोत्ताले ह्या इन्स्ट्रक्शनाच्या भायर आहा न्ही। युनियनान एमपीटी कडेन उलोवंक जालें चेअरमॅना कडेन, ते आतां उलोवंक जाल्या। आनी युनियनाच्या मनशांक एक्चुअली एमपीटी चेअरमॅनाक सांगपाक तेंच्यांनी घालपाक जाता। तेंचे लोक हांगा रावता। म्हाका अजून कोणी सांगूना युनियनान। सीएमान केन्ना मेरेन कळटा अशें सांगलां कितें? तशें कांय सांगूना। सीएम खंय तरी बिजी हांव उलयलें तेजे कडेन। आपूण पळयता ते कलेक्टरा कडेन उलयता म्हणटा। मागीर परत हांव कलेक्टराक फोन केला आनी हांव ऑलरेडी स्पोकन टू सीएम, तूं मातशें डायरेक्शन्स घे म्हूण सांगलें। आमी ते कितें जालां तें डेफिनेटली आमकांय वायट दिसता, सगळ्या लोकांक वायट दिसता, पूण ते कंट्रोल करपाक असले स्टेप्स घेवप जाय अशें म्हजें मत न्ही, म्हजें प्रामाणीक मत आहा अशें। कारण ते तितले जर फास्ट स्प्रेड जावपा लागल्यार म्हाज्या लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक म्हाका जाय। हांव दुसरे कडेन खंय घाल कितें कर तें सांगिना, पूण दीस तितली पॉप्युलेटेड एरिया चडशे करून करप ना अशें म्हजें मत आहा। एज अ गव्हर्मेंट हांव कांय सांगूंक शकना हेचेर, पण पब्लिकान स्टँड घेवचो जाय। म्हाजें हांवें रोल क्लियर केला। Trustees will not inform nobody. So MPT has taken a decision on its own. हांवें जेन्ना वित्ताले चेअरमॅना परत रिपीट करता, एमपीटीन डिसिजन घेवन स्टेट गव्हर्मेंटान घेतलें। आनी जेन्ना अशें डिसास्टर कितें जाता तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंट टेक ओवर करता तेन्ना आपल्या चेअरमॅनान सांगलेलें आसा की आपल्या हाती कांय ना म्हणून। Only today morning we came to know that all the people from the airport they were to be brought and kept in old AO building. That is on the 3rd and 4th floor. तेज फाटल्यान आमची कमिटी, आमची युनियन कमिटी मेवले आनी आमी डेप्युटी चेअरमॅना वचून हें केलें ताका। तेन्ना आमचे ते कलेक्टर ऑर्डर दाखयली। तो सांगपाक लागलो वी हॅव टू फॉलो द कलेक्टर ऑर्डर्स, अदरवायज वी वील बी अरेस्टेड। युनियन डिसिजन वी टोल्ड आवर डेप्युटी चेअरमॅन ऑल्सो if they have been kept here, our full office staff will remain at SADA and will not attend the work until this is cleared. कोरोनाक लागून जे विदेशी नागरिक गोंयांत उरल्यात तांणी विजा वाडोवन घेवपा खातीर अर्ज करचे म्हूण गोंयच्या फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरान कळीत केला। विजा आनी हेर सुविधां खातीर विदेशी नागरिकांनी ऑफिसांनी येवचे न्ही, ऑनलायन अर्ज करचे म्हूण निवेदन। कोरोना निमतान मार्केटां आनी बस स्टँडाचेरूय नितळसाण सुरू जाल्या। मडगांवां न्यू मार्केटांत मास्क वाटले।
अशी जागृती केल्या म्हणजे लोकांनी आमी मास्क कशें दिल्या सादें दिल्या पूण लोकांक तोंडां बांदून खोकता कोण तेजेर चड जाता खंय तें एक तुजे तुकी पडली जमनीर ते कोणा लागली आनी तेजे वारें सगळ्यांक लागता म्हणून तें आमी एक बेगीन हें करचें आनी लोकांनी अशें म्हणजे आपूण स्वताचें आपणें कुयदाद आपूण करची. मडगांवां कदंबा बस स्टँडार आरटीओच्या असिस्टंट डायरेक्टरान बशी तपासल्यो. थंय एक कदंबा नितळसाण नासतना मेळ्ळी. सॅनिटायज केल्या उपरांत ती बस सोडली. आल्लेकर म्हणटा तुमगेली कदंबा बस क्लीन नाशिल्ली म्हणून तेजेर कितें? ती एक क्लीन नाशिल्ली, ती पणजी डेपोची आसली, ती आमी पणजी डेपोन घेतली आनी ती क्लीन करून आतां आमी ती 12 सोडटले. जेन्ना आल्लेकरान सांगलें तेन्ना तुमी क्लीन केली न्ही? आल्लेकरान सांगलें ती आमच्या डेपोची बस नासल्या कारण ती पणजी डेपोची आसल्या कारण ती भायल्याच्या डेपोन येयल्ली आनी तेन्ना आमकां रिपोर्ट जाली तेन्ना आमी ती क्लीन केली. ती खंयच्याय डेपोची आसली जेन्ना तुमचे हेतून येता तेन्ना तुमचे क्लीन करपाचें काम काय बरोबर आसलें पूण आमचे 500 बशी आहा, ह्या डेपोक 300 बशी आसा. आमी सगळे सर्विलन्स करपाक शकना. एक कितें तरी चुकोवन पडलें आसा जाल्यार ते आमी आमची चूक करता. आमी ती चेंज केली न्ही, आमी डेपोन घेतली बस आनी आमी बस सोडली ती कळ्ळें न्ही. आनी कितें करपाचें? हांगासर ऑल गोवा प्रेसिडेंट जो बस ओनर आसलेलो तेजें हांवें कॉपरेशन करून हांगा सगळ्या बसीचे आमी क्लीन काल इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी आयज सगळे आमी इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार आमकां सगळ्यो प्रायवेट बसी हांगा क्लीन गावल्यो. आमी तेंचे सगळे कितें डिटेल हांगा बरोवन घेतलेले आसा तेंचे कडसून. आनी मागीर थोड्यो आमकां कदंबा ज्यो आहा पळय कदंबा आमकां थोड्यो क्लीन करूंक क्लीन गावना तेन्ना आमी कदंबाच्या मॅनेजराक आपण हाडलो आनी बाबा ह्यो क्लीन बशी नासतना कश्यो केल्यो आमी मागीर तांकां पॅसेंजराक धाडले आनी गाडयो ताका क्लीन करूंक लायल्यो. तो मागीर तो स्प्रे घेवन येयलो गाडयो क्लीन केल्यो आनी परत्यो मागीर तेणें गाडयो मागीर सोडल्यो. केंद्रान ब्रेस्तारा आनीक कांय गायडलायनी जारी केल्यो. त्या प्रमाण 10 वर्सां सकयल्या आनी 65 वर्सां वयल्या जाणट्यांक घरा रावपाचो सल्लो दिला. 22 मार्चा सावन एकूय आंतरराष्ट्रीय फ्लायट भारतात देवंक शकची ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बंगळूर देविल्ले कोरोना बाधित बायले बरोबर विमानात आशिल्ल्या गोंयांत देविल्ल्या पॅसेंजरांक सोदतात. 30 जाण होम क्वॉरंटायन, 5 जाण दोतोरांच्या देखरेखीत, तातलो मिकी क्वॉरंटायन जावंक तयार ना. ताका खंय कोरोनाची कसलीच लक्षणां ना हे राजकीय षडयंत्र म्हणून ताणें सरकार आनी एनसीपीचेर बाण मारलो खरो. मिडियाय मिकी कडच्यान 4 हात पयस. आयज म्हाका सांगून दिसता हांव येयल्यार गोंयांत 10 दीस कंप्लीट जाले, 11 दीस चलता आनी म्हाका कसले सिमटम मेळनाय आनी म्हाका मेडिकल चॅक करी वो म्हाका घरा कडेन 14 डेज पासून क्वॉरंटायन तुज्या घरांत तूं भायर सरपा जाय म्हाका एअरपोर्टार कोणें सांगूं ना. 4:30 वरांचेर हेल्थ मिनिस्टर स्टेटमेंट करता टीम ऑफ डॉक्टर रीच टू एक्स मिनिस्टर आनी पॉलिटिशियन हावस म्हूण. आतां म्हाका विचारपा जाय म्हाका हांवें अजून टेस्ट केलें ना. डॉक्टराक विचारी जाल्यार डॉक्टर म्हणटा तुका तर कसले सिमटम्स ना टेस्ट करपाक गरज ना. पयलोच तो व्हिडिओ व्हायरल करताय सोशल मिडियाचेर आवट करताय जाल्यार म्हाका सांगा हांव व्हेरी हेल्दी आहा. हांव मिटींग करता म्हाका स्वता येयल त्या दिसांसून हांवें स्टेटमेंट केलो म्हगे सपोर्ट फूल सपोर्ट आहा म्हूण ह्या काँग्रेस सरकाराक आनी आज ह्या सरकाराचेर आनी ह्या सरकाराक पाठिंबो दितलो. एनसीपीचे पेज येयला मानून गेले तेम डिफीट. आज हांव 4 मतदारसंघां भोंवता बेनावली, कोलवा, नुवे आनी ग्राया ही 4 सीट हांव हाडटा. कोरोना खातीर झेडपी वेंचणूक फुडें धुकलची म्हणून एक्टिव्हिस्टांची हायकोर्टान याचिका आप म्हणटा झेडपी वेंचणुकेक नेमकी कितें सेफ्टी वेवस्था केल्या ताचेर वेंचणूक आयोगाची जाप ना. केंद्रीय मंत्रालयाच्यो एक गायडलायनी येतात मात वेंचणूक आयोग बीजेपीक लागून ही खंय वेंचणूक कशी तरी घेवंक सोदता. महाराष्ट्रात पंचायत वेंचणुको फुडें धुकल्ल्यात. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फॅमिली वेलफेअर जी आसा दे हॅव इश्यूड डिटेल इन्स्ट्रक्शन्स. इतलें आसतना रिप्लाय सुद्दां येवंक ना आमकां. एके वटेन दुसरो तांचो भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट कितें तरी उलयतालो एअर कंडिशन ना आमचे पोलिंग बूथ्स ताका लागून हे इलेक्शन जावपाक कांय प्रॉब्लेम ना. आमी विचारलेलें तो कित्याक उलयता तुमचे वतीन. आज पर्यंत इलेक्शन कमिशन मिडियाच्या मुखार लोकांच्या मुखार येवन सांगना हाव दे प्रपोज टू कंडक्ट दीज इलेक्शन्स, वॉट आर द सेफ्टी मेजर्स दॅट वील बी टेकन. तरी सुद्दां इलेक्शन कमिशन जाप काडिना, कांयच उलयना. काल सुद्दां आमी विचारपाचो प्रयत्न केलो पूण देर इज नो रिस्पॉन्स. तांकां हें इलेक्शन कशें तरी फुडें व्हरपाक जाय आनी घेवपाक जाय. आमचो एकच प्रश्न
तुम्ही वोटर टर्नआउट हाव विल यू एन्श्युअर की वोटर येतले म्हणून. वोटर आयच्या परिस्थितीन प्रॅक्टिकली जग जेन्ना शटडावन जाल्लो आसा, इन्स्ट्रक्शन्स डेली बेजीस सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान येत आसा. आज पर्यंत ह्या इलेक्शन कमिशना कडल्यान ज्यो लायनीक लोक लागतले, जंय गर्दी आसतली, थंय ते कसले मेजर घेतले आनी वोटर टर्नआउट कशें एन्श्युअर करतले हें आमी स्पश्ट विचारूंक सोदता इलेक्शन कमिशनाक. अदरवायज इट विल बी डीम्ड की इलेक्शन कमिशन जस्ट वॉन्ट्स टू गो थ्रू दिस इलेक्शन. इट विल नॉट बी अ फ्री अँड फेअर इलेक्शन. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. दोन 2012तले सामुहीक बलात्कार केशीत निर्भयाच्या दोशींक फासार मारपाची वेळ तेंकली. कोर्टान फाशी फर्मायल्ल्या 4 आरोपींच्या कोर्ट आनी राष्ट्रपती मुखार फेरविचार याचिका आनी दया याचिकांचे सगळे मार्ग सोंपले. पवनाची क्युरेटिव्ह याचिकाय कोर्टान बिरेस्तारा भायर मारली. तिहाड जेली 4 आरोपींक शुक्रारा फांतोडेर 5:30 फाशी थारल्या. हे फावट तरी फाशी जातलीच म्हणून निर्भयाची आवय रावता. संजीवनी साकर कारखानो बंद करून आधुनीक फॅक्टरी घालपाचें चल्लां. झेडपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर संजीवनी बंद विशीं बिरेस्तारा जावपा आशिल्ल्या निर्णायक बसका जालीच ना. कांय अधिकारी वेंचणुकेचे ड्युटेक गेल्ल्यान खंय ते पावले ना. संजीवनीचे सुवातेर नवी फॅक्टरी घालपाक कन्सल्टंट नेमूंक फायल पास जाल्या. बसका आतां वेंचणुके उपरांत. शुगर फॅक्टरीचेर उलयता आसतना जो हांवें विशय घेतला, इट इज सरप्रायज. आणि हांव परत एकदां सगळे फार्मर्स जे कोण आसा तांकां उलो मारता की ह्या गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरूं नाका. हे गव्हर्मेंट शुगर फॅक्टरीची जमीन विकपाक काडटले आनी हें जें हांव उलयतालो तें आज इल्लें सत्य आसा हें कळ्ळें. सहकार प्रबंधकान ब्रेस्तारा संजीवनी साखर कारखान्याच्या बंदीचेर चर्चा करपाक बसका आफयली. बसकेक जाय आशिल्ले अधिकारी वेंचणुकेच्या कामात अडकून पडिल्ल्यान बसका फुडें धुकलची पडली. बसकेचे मुद्दे आशिल्ले ते अशे: शेतकारांचे मार्केटिंग, सपोर्ट प्रायस, हार्वेस्टिंग चार्जीस, शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्साच्या येवजणेचेर चर्चा, कामगाराक काडप आनी फॅक्टरी बंद करपाचेर चर्चा, बँकेच्या रिणांचो सेटलमेंट, फॅक्टरीचे लिक्विडेशनाचेर चर्चा. फॅक्टरी फाटली 2 वर्सां जाली बंद आसा. ती अपग्रेड करून परत सारकी करचे परस नवीन फॅक्टरी घालपाचेर सरकाराचो विचार चल्ला. पोन्नी फॅक्टरी सुदारून सुरू करप खर्चीक जातलें. मशिनाची कामगिरी तशी ना. नवीन आधुनीक फॅक्टरी घालपाचो सरकारान विचार केला. नवीन फॅक्टरीचेर अभ्यास करून कन्सल्टंट नेमपाक फायल सरकारान पास केल्या. नवीन फॅक्टरी PPP तत्वाचेर सरकार हाडपाक शकता. फॅक्टरी आधुनीक आसतली. झेडपी वेंचणुकेची आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत ह्यो सगळ्यो फायली फुडें वतल्यो. ब्रेस्तारा जावपा आशिल्ली बसकाय आतां वेंचणुके उपरांतूच जातली. संजीवनी साखर कारखानो बंद करचो न्ही म्हूण धारबांदोडा पंचायत सरकारा कडेन मागता. प्रेशर घेवपाक कारण इतलेंच की आमकां आमच्या संजीवनी शुगर फॅक्टरी ही चालू उरली जाय. ताका लागून हांव आमचे गोंयचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता पंचायतीच्या वतीन की गेली कित्येक वर्सां चालू आशिल्ली संजीवनी शुगर फॅक्टरी तेंच्यांनी बंद करची न्ही. कारण हेचेर कितलेश्यो जवळ जवळ 4000 फॅमिली डिपेंड आसा आनी आयज केंद्र सरकार जावं राज्य सरकार लोकांक शेती करा, शेती वेवसाया कडेन वळा म्हूण सांगता. ताका लागून आयज जर ही फॅक्टरी बंद जाली जाल्यार कितलेशे आमचे शेतकरी त्रासान पडटले. आनी ताका लागून हांव सरकाराक विनंती करता की हो निर्णय घेवच्या पयलीं तेंच्यांनी ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक कन्सिडर करचें आनी शुगर फॅक्टरी चालू उरपाक लागून योग्य तो निर्णय घेवचो. हे शुगर फॅक्टरी जेन्ना सुरवात जाली ते बाबासाहेब बांदोडकरान सुरवात केली त्या सगळ्या गांवच्या लोकांक रोजगार मेळचो आनी आयज तो कारखानो बंद करपाचो सरकारान निर्णय घेवपाचो थारायलो अशें पेपरार न्यूज येयल्लो आसा. हें आयज वाचून खूब वायट दिसलें. कारण आयज जे ह्या वाठाराचे गायनानुगार जावं धारबांदोडा, सातपड्ड्या, मोल्या म्हणजे सावड्ड्या मतदारसंघाचे चडांत चड भुरगे हे फॅक्टरी कामाक वयता. तशेंच जे शेतकरी आसा ते हे वाठाराचेच आसा आनी जवळ जवळ 1400 शेतकरी आसा. तशेंच 400 कामगार ह्या फॅक्टरीचेर आपलें काम करून पोट भरतात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विवेक प्रभू.
सावंत सरकाराक वर्स जाले. मोगोचो फाटल्या वर्सभराच्या सरकाराच्या परफॉर्मन्साचेर मिडिया मुखार पंचनामो. सरकाराक बजेट धर वापरूंक येना. प्रकल्प हुमकळे. येरादारी खातें धरून खेळा खात्या मेरेन परफॉर्मन्स फेल. उदका पुरवणेकूय सरकार फेल. संजीवनी, म्हादय आनी मायनीक बंदीचेर सरकाराची आपटी. कोरोनाचेर खंय सरकारातूच ताळमेळ ना. मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री दोगांयची तोंडां दोन वटेन. म्हाका दिसता दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड मिजरेबली एट ऑल लेवल्स, इन्क्लुडींग इन एग्रीकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, मेंटेन फायनान्स अँड अदर एक्टिविटीज. म्हादय इश्यू हो मोठो गोंयच्या फाटल्यान एक डाग भारतीय जनता पक्षाच्या ह्या सरकारान लायिल्लो आसा आनी म्हादय इश्यू मुख्यमंत्र्या कडेन सॉर्ट आवट जायना हें सगळें गोंयांक कळिल्लें आसा. गव्हर्मेंट सांगता सगळें बंद करा, पूण गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान प्रचार सभा चालू आसा. गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान जे गव्हर्मेंटाक मंत्री आसा ते प्रचार करता. मागीर दुसऱ्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी किंवा आमदारांनी किंवा बाकीच्यांनी प्रचार केला जाल्यार कितें जाता. मंत्री कितें 40 लोकांक घेवन भोंवता. हाचे वयल्यान जे मुख्यमंत्री सांगता ते आमदार आयकना, जे मुख्यमंत्री सांगता ते मंत्री आयकना. कसलें एडमिनिस्ट्रेशन चल्लां आनी कितें चल्लां. लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण हांव म्हणना तुमी दिल्या. ही अशी परिस्थिती आज स्वता मुख्यमंत्र्यान करून दिली. आतांची गोष्ट ही 11 वरांचेर एक मंत्री भोंवता, भोंवनी तो म्हाका कांय गरज ना, पूण तूं आनी ते काडनाका न्ही सर्कुलरां. आनी ती कोणा खातीर सर्कुलरां काडटा. बुलेटीन इतल्यान सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटी लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.